गोवा फॉरवर्ड पार्टी पळयत जाल्यार इज लुजींग इट्स स्टीम. आमी इलेक्शनाक पळयलें, यू आर ओनली लेफ्ट वीथ वन सीट. तेजे नंतरय पळयलें. What is the fate of Goa Forward Party right now? See, I don't think Goa Forward Party is losing its steam because you are taking an interview with the leader of the Goa Forward Party. If it has lost its steam, you wouldn't have an interview. Now, कुत्रा खायना म्हणून जाल्यार तूं कित्याक घेवपाक? I'm not saying in that sense. पहिले. Now the point is, certainly we have, because of this unenthusiastic and half-hearted alliance, we had to pay the price. We became a small sort of an appendage of the principal opposition party. And because of my oft taken stand that we have to be Team Goa, that we have to do sacrifices for the sake of a larger cause of unity, I have had, and our party has had to take a loss. I regret my association with Congress because the Congress did not even use us enough. Some people say that अरे आपल्याक वापर केली, हांव वापर पसून केलो ना म्हणून म्हाका शीण काडटा. पोटेन्शियल वापर. पोटेन्शियल खंय वापरल्यार नाही. वी हॅव एन ऑफिस, दे डोंट इवन हॅव एन ऑफिस. ते भाड्याच्या ऑफिसाचेर रावन कॅम्पेन करताले. खंय वापरला ना कोण. ते जर कर्नाटकी हे नासले जाल्यार खंय पावनाशिल्ले ते सिंगल डिजिटान उरपाचे. सो दे हॅव नॉट पुट इन एफर्ट. दॅट इज वाय आय सेड दॅट डे दॅट वी हॅव फेल्ड द पीपल. It may be that the BJP has succeeded in its strategy to divide the opposition, but also we have failed as an alliance to take the. So your spirit of Team Goa is no more existing. Team Goa cannot exist with this type of a spirit, with this person who was calling the shots in the Congress and maybe still calling the shots. You can never have any team. He's not a team player. So फुडारान तुम्ही ते team tell me, development. where is the captain of that team? जी team तांची आशिल्ली ताचो कॅप्टन आहलो न्ही. आनी खंय हा कॅप्टन? गिरीश आशिल्लो ऑर्गनायझेशनल कॅप्टन. तो दिश्टीच पडना, आवाजूच ना ताचो. दुसरो कॅप्टन आसलो दिगंबर, तो आपूण खंयच दिश्टी पडना. पॉलिटिकल जाल्यार तो ओपिनियनूच दिना. खंय ना उरली टीम तांची. ती टीम आमी करून स्टार्ट केल्ली ती. पण फ्युचरान आर यू गोइंग टू फ्युचर ते कोण आहा ते पळोवया मरे. ते कोण आसात आनी तांची टीम कशी आसतली, ती टीम उरतलीच हे आमी सगळे उलयले आनी फाल्यां जपून ते गेले. मागीर कितें उरलें म्हणजे हांव म्हज्या तोंडाचेर एक. और इट इज एकला चलो रे फॉर गोवा फॉरवर्ड पार्टी. No, we are not scared to go ekla chalo. Understand this. We are not on anybody's props. We can go alone. We have got the support of the people. We have got an organization. We have got an ideology. We will give youth and women representation. Youth and women who are not my wife or somebody else's sister, but good people who have come from the grassroots. आमी हांगा केल्लें आहा at a low level. मडगांव म्युनिसिपालिटीन तशें आमी एट गोवा स्केल करूं येता. पुणून ताका इट्स नॉट एन इजी टास्क स्टेईंग इन द ऑपोजिशन. टुडेज पॉलिटिक्स लास्ट मिनीट ज्यो पार्टी येता इतले कोटी घेवन येता पळय. हांवें आज 3 इलेक्शनां झगडून जिखलो. हांवें केन्नाच बॅनर म्हणटा लावूं ना. एक सिंगल बॅनर लायन आसतना, सिंगल होर्डिंग लायन आसतना हांव जिखलो. लास्ट टायम 4 सीट घाले, 3 सीट आमी जिखले. एक होर्डिंग आमचें नाशिल्लें. आम आदमी पार्टीची होर्डिंगां गोंयचे खंयचे होर्डिंग आम आदमी पार्टीचे नाशिल्ले ते सांगचे म्हाका. कितले सीट आयले तेन्ना. सो ही होर्डिंगाचें राजकारण करपाक हांव येवना. हांव आयला ते पोटेन्शियल. वी मीन बिजनेस. वी हॅव एन आयडियोलॉजी. पीपल नो अस एंड वी आर सिन्सियर. इफ वी टेक अप द इशू वील टेक इट टू अ लॉजिकल कन्क्लुजन. वी हॅव गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन इश्यूज एंड वी हॅव टेकन इट टू लॉजिकल कन्क्लुजन. नो पॉलिटिकल पार्टी इन द लास्ट 5 years took any issue to logical conclusion, including the Congress. They gave it up halfway. We have taken it till the end. We have spent money on lawyers. We have fought it out. सोडूंक ना आमी. सो म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो वस्तू आर इन अवर फेवर. बट एट द सेम टायम इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पीपल ऑफ गोवा. गोंयचे जनतेक कितें जाय. गोंयचे जनतेक हें राजकारण आपले राखपा खातीर, आपलें अस्तित्व राखपा खातीर, गोंयकारपण राखपा खातीर, गोंय आनी गोंयकाराक न्याय दिवपा खातीर बरोबर रावंक जाय काय कितें तरी पयशे मेळटा ओ लास्ट कितें तरी सांगतात ही भाशणां आयकून फुटूंक जाय. हें गोंयचे जनतेच्या हातान आहा. कित्याक गोंयची जनता हॅज फायनली गॉट अ गव्हर्मेंट इट डिजर्व्स. इंग्लिशीन एक सेयींग आहा, यू गेट द गव्हर्मेंट यू डिजर्व. सो आज वगीच पिकासांव काडलें म्हणून जायना. आमच्या साश्टीन खूब जाण पिकासांव काडटात. हांकां कळपाक जाय की हांची चूक आहा. आतां तांकां पश्चाताप जाला आसतलो, पूण हे जर आतां उरिल्ले हे जर आमची टीम आहा ती टीम त्या सायडीन गेली रातयांच जाल्यार तांचो पश्चातापूय वतलो. ते म्हणटात आमी केलें तें सारकें केलें म्हणून.
आमकां हें खबरूच आशिल्लें म्हणून. सो हाजे पयलीं हें कितें जावचे पयलीं म्हाका पयलींच उलोवंक नाका, शिता फुडें मीठ खावप ना. हांवें तांकां तेन्नाय सांगिल्लें, सर इलेक्शन जावन आनी सरकार घडोवचे पयलीं म्हळ्यार रिजल्ट येवचे पयलीं आमी इतले येतले हें इतले हाका पोर्टफोलियो दितले, शिताचे फुडें मीठ खावप ना. ते सेयींग ही जी म्हणणी आहा ती उगीच जावंक ना. आदल्यांनी ती दॅट टायम टेस्टेड सेयिंग्स. सो म्हाका दिसता की all right thinking people need to come together somewhere, but under what form? I don't see any national party today, with the exception of the BJP today, because the BJP is becoming the biggest umbrella. सगळे थंय वतात. ती सोडून खंयचीच पॉलिटिकल नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी गोंयांत सिरियस आहा अशें दिसना आयचे दिसा. BJP सिरियस आहा. BJP is in poll mode. They have finished an election, won an election. They understand and they can acknowledge that they are elected by with passing marks. Pass class pass जाल्या हें तांकां खबर आहा. पूण ते हवा करता आमी डिस्टिंक्शनान पास जाले. सगळ्यांत चड उलयता ते आमदार कमींतले कमी मतां घेवन जिखिल्ले आहा. हें तांकां खबर आहा. तांच्या सेंट्रल लिडरशिपाकूय खबर आहा. म्हणून ते आतां हें सगळें अवेरनेस क्रिएट करता. चूक न्ही ताची, सारकें आहा ताची. दिस इज एक्झॅक्टली वॉट पॉलिटिकल पार्टी शूड. दे आर क्रिएटिंग दॅट हवा बिकॉज दे नो दॅट दे हॅव वन विथ पासिंग मार्क्स, नॉट विथ डिस्टिंक्शन. What has happened to the other political parties? They were supposed to get distinction. They never tried, they never studied. They went on the हवा. हवेचेर इलेक्शन जायना, हार्डवर्कूय करपाक जाय, बॅकरूम स्ट्रॉंग आसपाक जाय. हें कांय करनासतना उगीच आमी येतले आनी चीफ मिनिस्टर जातले अशें जायना तें. सो ताजे खातीर हो रिजल्ट मेळिल्लो आहा. तातूंत आमी मदीं घुसपले. आमी आमचें अस्तित्व राखपाक रावले. अस्तित्व राखपाक रावले आनी काँग्रेसीचे सेकंड फिडर खेळूंक गेले. तातूंत आमी सांडले. सो आमकां आमचें घेवन फुडें वचपाक जाय. फुडें वतना दर गोंयचे जनतेक दिसता की बाबा ना आमकां हें नाकाच. वी वील ऑल्सो फील द पल्स ऑफ द पीपल रेग्युलरली, बट सर्टन इश्यूज वी वील नेवर बी सायलन्स्ड. वी वील मेक अवर प्रेझन्स felt. We will have our strong stand on issues, and those stands are not going to be ambiguous, unambiguous stands. Like I've told you in the Lok Sabha, just because you are anti-BJP, you support anyone. No. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter.